महिला ही एक निसर्गाची सुंदर अशी कलाकृती असा. आम्ही बायलांकच सुंदर म्हणपा शकतात. दादल्यांक कोण सुंदर म्हणटा? खंयची बायल ही दुसरी बायलेक दादल्याक केन्ना दादलोय दादल्याक म्हणना आनी बायलय दादल्याक म्हणना. सो अशी ही सुंदर कलाकृती आम्ही बायल म्हूण आम्ही सगळ्यांनी आमकां देवान बायल केला म्हूण अत्यंत आनंद साजरो करपा जाय. कारण बायल मनीस जे कितें करपाक शकता तो हो दादलो कांयच करूं शकना. तूं एक एक सांगत आसा सगळे उपाशी बरोबर. बायल जर ताट ते घर ताट राईट. हांव म्हणटा तुमचें घर आर्किटेक्टान बांदलां पूण फुडें मागीर सगळें आर्किटेक्चर हे बायलेचें आसा. बायल अशी आर्किटेक्ट आसा. 18 तास ती काम करता. दादल्याक सांगात फक्त 8 मिनटांच काम करून तांकां शक्य आसा. आणि खरें सांग तुमकां एक बायल मनीसच भुरग्याचेर संस्कार करपाक शकता. म्हूण आमकां आमच्या परंपरेन संस्कार मूर्त म्हणल्या. आज जेन्ना चली भुरगें जाता तेन्ना ताची भ्रूण हत्या कित्याक करतात? खंयची सासूबाई सासू ही आपल्या धुवेगेर जर चली जालें म्हणजे बायगेर बाय जालें पण सुनेगेर मुगो सुनेगेर तिका चली जाल्यार कितें जाता? स्त्री ही भोग्य नाही, त्याज्य नाही, पूज्य आहे, वंदनीय आहे. धन्यवाद.